सगळ्यांक तुमकां येवकार. गोंयची एसेंब्लीचें मॉन्सून सेशन जुलयाचे 21 तारखेर सुरू जावचें आसा. देखून ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हांणी 2 रेझोल्युशनां ड्राफ्ट केल्या. आनीक गोंयचे सरकारा लागीं आनी गोंयचे 5 पॉलिटिकल पार्टीज आसात तांचे एमएलएचे लागीं दिल्ली ही दोनूय रेझोल्युशनां एसेंब्लीन मांडूंक आनीक पास करून घेवंक. ही दोनूय रेझोल्युशनां जी आमी मागता ती जावन आसा इंडियेचे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमचे मायनॉरिटी कम्युनिटीचो हक आनीक अधिकार आमी बिश्टे कांयचे काय मागोना ते. आनीक हे अधिकार आपले पोरजेक दिवंक जबाबदारी जावन आसा गोंयचे सरकाराची. आनीक ते 40 आमदार जे लेजिस्लेटर्स आमी म्हणटात तांणी हे लोकांक पोरजेक दिवपाची तेंचो कायदो आनी जबाबदारी. पयलें रेझोल्युशन आमचें जावन आसा रोमी लिपीक इस्कॉलांनी शिकूंक हें रेझोल्युशन पास करचें. दुसरें गोवा स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन घडोवन हाडचें. हे दोनूय कॉन्स्टिट्युशनल हक मायनॉरिटीज कम्युनिटीचे. आयज 36 वर्सां वयर जाली आनी हे आमचे कॉन्स्टिट्युशनल हक अधिकार दामून दवरलेले आसा. तर कसली लोकशाही चलता गोंयांत. आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट मागोवंक आमी रस्त्यार येवंक जाय वो झगडोंक जाय. हे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आमकां सरकारान वो आमचे आमदारांनी लेजिस्लेशन पास करून दिवंक जाय. हो तांचो कायदो. ताकाच लागून आमी तांकां निवडून घालतात एसेंब्लीन. पूण आयज दूख भोगता 36 वर्सां उपरांत आमकां आमचे कॉन्स्टिट्युशन हक मेळना आनी ताका लागून आयज आमची मायनॉरिटी कम्युनिटी जी आसा हे भाशेन चिड्डून दवरलेली आसा. Let us accept the fact that successive governments and the legislature have failed to protect the rights of the minority community in the past. पूण हे अशें फुडें घडोवंक जावंक जायना. देखून ही असेंब्लींत ही दोनूय बिलां पास जावंक जाय. आमचो हक आमकां दियात. हांव आतां बारीकसाणेन दोनूय बिलान वयता मातशें. इंट्रोड्यूस रोमी इन द स्कूल्स. आर्टिकल 29(1) कॉन्स्टिट्युशनाचे इंडियेच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे सांगता मायनॉरिटीज कम्युनिटीजांक हक आसा आपली भाशा, आपली लिपी, आपले कल्चर आनी संस्कृताय सांबाळूंक. पूण कोण दितलो आमकां हक? 36 वर्सां हो हक खंय गेलो? इफ इट इज अ रायट अंडर द कॉन्स्टिट्युशन. कोण झगडटलो? आमच्यान झगडूंक जायना एसेंब्लीन. हें फकत एसेंब्लीन पास जावंक जाय. तो आमचे आतां 15 जाण एसेंब्लीन आहा मायनॉरिटीजांचे. दे मस्ट फायट फॉर दीस रायट. बिश्टी तिका भाशणां दिलीं आनी भायर सरलें जायना. यू मस्ट बी प्रॉपर लिडर्स. आय वॉन्स रिमेंबर ममता बनर्जी तेन्ना ती एसेंब्लीन उलयली कितें बिकॉज ऑफ मारुती आय थिंक वॉज टूक सम लँड. द गव्हर्मेंट वॉज नॉट लिसनिंग टू हर. शी केम आउटसाइड अँड प्रोटेस्टेड. दॅट इज द वे लिडर्स एमएलए शूड बी. तुमचे जर एसेंब्लीन आयकना भायर सरा. आमी येता तुमच्या बरोबर ऑन दीस इश्यू. हे इस्कॉलान पडोवंक जाय. बिकॉज आमी कितें कांयचे काय मागना सरकारा लागीं. वी आर आस्किंग फॉर अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स. कित्याक रोमी जाय? भुरग्यांक त्रास जाता. भुरगे देवनागरी शिकता. एक फर्स्ट स्टँडर्ड टू 8th क्लास 7th क्लासी पासून आनी 7th क्लासीक सोडटा आनी फ्रेंच आनी पोर्चुगीज घेता. कित्याक? तांकां देवनागरी त्रास जाता. दे इवन प्रिफर फॉरेन लँग्वेज आनी तीन वर्सां भितर शिकता आनी पास जाता ते. सरकाराक ते पडटा भायलो भाशा शिकोवंक फ्रेंच आनी पोर्चुगीज. बट आमची रोमी भाशा शिकोवंक ते आमकां आडपडी घालता. हें कशें? ते विसरता कोंकणीचें रोमी लिपीचें योगदान. ते 4.5 वर्सां रोमी लिपी तो जिती उरली ती फकत रोमी लिपीक लागून. कोंकणी जिती उरली ती रोमी लिपीक लागून. हाचेर आमचे दुसरे उलयतले. दुसरो पॉयंट एस्टॅब्लिश गोवा स्टेट मायनॉरिटी कमिशन. 1992 वर्सा इंडियेच्या सरकारान स्टेट कमिशन घडचें म्हणून सगळे स्टेटींक एम्पावर केले. म्हणजे ताका कायदो घातलो तुमी करचे एक स्टेटींक. कित्याक हो केलें? इंडियेच्या गव्हर्मेंटान पळयलां की मायनॉरिटीजांक सगळ्यांक अन्याय घडटा.
आणि त्यांचे इश्यूज जे आहा हे फोरमांतल्यान हे मायनॉरिटी स्टेट मायनॉरिटीज कमिशनांतल्यान हे आमचे पळय इश्यू आहा मायनॉरिटीज कम्युनिटीचे तेतूंतल्यान ते एड्रेस करचे ताका लागून हे घडचेची गरज आसा. पूण आयज 33 वर्सां 92 आनी आयज 25 इतले वर्सां खंय गेलो. कायदे केल्या बट कायदे खंय जायना कित्याक आमच्या गोंयांत. आनी बिकॉज वी आर मायनॉरिटीज मेजॉरिटी जाता तेन्ना कायदे रोखडे जाता. सो 33 वर्सां जालीं हो कॉन्स्टिट्युशनल हक आमकां दिवंक ना. 1912 BJPन हें बील घातलेलें रेजोल्युशन रोहन कावंटीन आनी तें तेंच्यांनी सिलेक्ट कमिटीक रिफर केलें आनी तें भितर आतां APNसून आहा. 2012 आनी 2000 कितले वर्सां जालीं आतां आनी 15 वर्सां गेलीं. दिस वॉज ऑन द इलेक्शन मॅनिफेस्टो. आमी मागता सरकार आतां दुसरे MLA आहात तांचे तांय सगळे 40 आमदार आतां हे आमची दोनूय बिलां ही असेंब्लीन पास करात. इनफ इज इनफ. It is time to give the minorities their rights, to protect their rights and their interests.